राज्यान गेल्या 8 दिसांसान कोरोनाचो आंकडो वाढत आसा। दर दिसा कोरोनाचो आंकडो 5 वा ताच्या परस चड आसता। ताका लागून कोरोना परत एक फावट पातळचो न्हय म्हण मास्क घालपाचे आनी कोविडाचे नेम पाळचे अशें भलायकी संचालकान सांगला। प्रतिबंधनात्मक कोविड डोस घेवपाक 12 लाखांतले फकत 54,000 लोक फुडें आयिल्ल्यान भलायकी खात्यान भंय उक्तायला। गेले जाल्यार मास्क घालपाचे। आता तो वेळ आयला, ह्यो केजी मातश्यो रायज जाल्या, जशें की आमी लास्ट टायम प्रेडिक्ट केल्ले, आनी हे सगळे लोकांनी पाळचे। रूल असो येवपाची गरज ना। आपले स्वताची प्रोटेक्शना लागून खंय अशें सिच्युएशनाक गेले जाल्यार मास्क घाल्लें बरें। लोकांनी विखाची परीक्षा घेवची न्हय, तिसरो प्रतिबंधात्मक कोरोनाचो डोस घेवचो अशी मागणी वासिनीकरणाचे अधिकारी दोतोर राजेंद्र बोरकारान केल्या। आता हे असे लोक, ह्यांच्यातले बरेच लोक, they have completed their 9 months and they are due for their third dose, and you will be surprised to know that only 54,000 people have taken the precautionary dose. So खंय आमचे 12 लाख लोक जेणी सेकंड डोस घेतला, all are not due for their precautionary dose, पण हितूंतले जवळ 1,80,000 लोक असे आसात who are due in the government services. आणि गव्हर्मेंट सर्विसीसान कोण आसात? हेल्थ केअर वर्कर्स, फ्रंटलाईन वर्कर्स अँड पीपल अबाव 60 ज्यांकां फ्री डोज आसा हो, आणि ह्या लोकांनी अवश्य येऊन घेवंक जाय। दीज आर द पीपल हू आर एट मोस्ट रिस्क, बट दीज पीपल फॉर सम रिजन ऑर द अदर हॅव नॉट कम अप फॉर वॅक्सिनेशन। शाळा सुरू जाल्यो काय भलायकी खातें उरलेल्या भुरग्यांचे वासिनीकरण पुराय करतले। ताका लागून शाळा सुरू करपाक भंय ना अशें दोतोर सांगतात। गोंयचे देगेवेले महाराष्ट्र राज्यातय कोरोनाचो संसर्ग बरोच वाडला, मात तो ओमिक्रॉनच आशिल्ल्यान गोंय राज्याक तसो व्हड भंय ना अशें तज्ञ दोतोर सांगतात। चवथे ल्हार येतले काय ना हें मात अजून मेरेन स्पश्ट ना। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान उपेंद्र नायक।